कला अकादमीचे काम आमी लोकांच्या हिता खातीर केल्लें आसा। हातूंत आरोप जे जाता ते राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान जाता। लोक हाका बळी पडचे ना। आरोप करप्यांची फाटभूंय सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। हांवें कला अकादमीचे दुरुस्तीचें काम कलाकारांच्या हिता खातीर केल्लें आसा म्हण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। अकादमीचे काम ज्या पद्दतीन आमकां स्पीड घेवपाक जाय त्या स्पीडीचेरूच काम सुरू आसा। इंटरनल ते स्ट्रक्चर जे आमकां स्ट्रेंथनिंग करपाक जाय ते ऑलमोस्ट आमचे कंप्लीट जाल्ले आसात आनी 4 जे स्लॅब जे आशिल्ले तेजे आमी वॉटरप्रूफिंग जाल्ले आसात। फक्त एकूच स्लॅब जो आसा तो थोडोसो उरिल्लो आसा। मेजर काम जे आमकां स्ट्रेंथनिंग आनी करपाक जाय त्यो काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात। फक्त ते फिनिशिंगा खातीर आमचें काम सध्या सुरू आसा। म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट मार्च एंड म्हळ्यार ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जावपाक जाय। त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे खंयचे दॅट इज अ मेजर न्ही। ओपन एअर इज अ मेजर। पब्लिकाक ओपन केन्ना जावंक शकता? आता हे नवं सरकार येता तेन्ना करूय मरे ओपन। तुमी करतले सगळे काढलो न्ही आमी स्ट्रेंथनिंग केल्लें आसा। तेजो आमी स्लॅब काडलो आसा। आमी नवो वॉटरप्रूफिंग ताका घातिल्लो आसा जे आमी तुमकां ऑलरेडी एक्सप्लेन केल्लें आसलें। ते सगळ्यो काही गोष्टी आमी केल्ल्यो तें भरपाना न्ही म्हणून काम करता न्ही रे। अदरवायज वाय वी हॅव टू डू दीस एक्सपेंडिचर इतलो आमकां कित्याक करता। इंटिरियर तशेंच आसतलें पण थोडोसो नवें आमी करतले। मॉडर्न टच आसता। सर फाटल्या दिसांनी जी एलिगेशन हेजे जाल्यार तेजेर कितें जालें तें? पळय एलिगेशन ही राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान जाल्लें आसात अशें हांव म्हणून, कारण तुमी ताजे विटनेस जावन आसा। तुमी प्रेस मिडिया हांवें तुमकां सगळें दाखयलेलें आसात कशें डिट्युरेटेड कंडिशन आसा हे कला अकादमीचें। हे जे एलिगेशन जे कितें करतात, फाल्यां सकाळ ही कला अकादमी कोसळ्ळी हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले। तुमी सगळें लायव्ह दाखयलेलें, तुमी सगळ्यांनी लायव्ह दाखयलेलें आशिल्लें। आतां ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आनी कितें करपाक पडटा? जो कितें वायर सोडिल्ल्यो आशिल्ल्यो, ज्यो कितें लोखंड कळमेल्लें आशिल्लें, हे सगळे गोश्टी तुमी पळयलेले आसात, लोकांनी दाखयलेले आसात। आनी हांव कितें सांगू? ज्यो काही गोष्टी कला अकादमी संदर्भात जे कितें एलिगेशन आसा हांवें म्हणिल्लें आसा। तुमकां जे कितें जाय पयलीं तुमी कोर्टांत वचचें आनी काही गोष्टी कोर्ट हॅज गिवन अ डायरेक्शन टू टेक द वर्क ऑन द प्रायोरिटी बेसीस। वी हॅव डन इट। आमी लोकांच्या हिता खातीर हे सगळें रिनोव्हेशन काम केल्लें आसा। हें जें काय कितें एलिगेशन आसा पळय न्ही तें पॉलिटिकली सद्या इलेक्शन लोक ह्या एलिगेशनाक खंयच बळी पडपाना, कारण हेंची पार्श्वभूमी कितें आहा पळय न्ही जे कोण एलिगेशन करतात हे सबंद गोंयकारांक खबर आहा। आनी म्हणून हांव इतलेंच म्हणत की म्हाका गोंयच्या कलाकारा खातीर गोंयचो जो रसीक जन जो आसा, जो कला अकादमीचेर मोग जो आसा तांच्या खातीर म्हाका काम करपाक जाय। आनी म्हाका कलाकारांनी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा, म्हाका याद जाता की एक वेळाचेर आमी तियात्र अकादमीची आनी सगळे तियात्रिस्टांक हांवें आपयलेलें आशिल्लें। तेंच्यांनी एक ठराव घेतिल्लो आसा ते मिटिंगेक की आमी कॉंग्रेच्युलेट करता तुका, कारण घडये कला अकादमी 1 वर्स बंद आसपाक शकता पण जेन्ना वेळाचेर नवी कला अकादमी आमी रिनोव्हेशन करून परत आमी लोकार्पण करतले त्या वेळाचेर सगळे आमच्याच खातीर ते करता हें सगळें सांगिल्लें आसा। हे जे कोण आसा पळय न्ही जे एलिगेशन करता पॉलिटिकली लोक जावन आसात ते इलेक्शन जालें मागीर 4 वर्स ते घर बसपाचे, मागीर परत तेंगेले सुरू जाता, तेंगेलो तो बिझनेस जाता। तेंचे एखादे पॉलिटिकली एक्सटॉर्शनाचे काही गोष्टी आसपाक शकता, ह्योय आसपाक शकता। हांव डायरेक्ट म्हागेलें एलिगेशन आहा तेंचे।